नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. ग्रीन एनर्जी खातीर गोंय सरकाराचो फुडाकार. सगळ्या पेट्रोल पंपांचेर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आसूंक जाय. सरकार पंपवाल्यांक आदार करतलो. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. ताची ऑयल कंपन्यांच्या प्रतिनिधीं बरोबर बसका जाली. ग्रीन एनर्जीक सरकार प्राधान्य दिता. चार्जिंगाचे रेटूय थारतले. ईव्ही स्टेशन उबारूंक सोदतल्याक कोणेय खंय अर्ज करचो. ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करपा खातीर आमी जे सगळ्या ऑयल कंपनीच्या सगळ्या जाणांक आपयल्ले. त्यांचे ज्या ज्या जाग्यार पेट्रोल पंप्स आसा पळय न्ही थंयसर तेंच्यांनी चार्जिंग स्टेशन घालप आनी तांकां जो सपोर्ट गव्हर्मेंटा कडल्यान जाय तो दिवपाक सांगला. सो दॅट ते पयल्यान पयली आपल्या पेट्रोल पंपार थंयसर चार्जिंग स्टेशन्स घालतले. ताच्या खातीर तांचो थोडोसो रेटाचो इश्यू आशिल्लो तोय रिजॉल्व केला. म्हणजे ते रेटूय गव्हर्मेंट तेंच्या कडल्यान चड रेट घेतले आनी तेय बी लोकां कडल्यान जे भायल्या स्टेटींनी चार्ज करता तितकेच चार्ज करतले. दॅट इज अ वन थिंग. आनी गव्हर्मेंट जाग्याचेर ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करून दिवप जेणे करून आमकां ईव्ही व्हेकल्स जे आहा पळय न्ही ते चड मोठ्या प्रमाणात प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक आमी घेता. सर आता कोणाक जर ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाक घालपाक जाय आनी पेट्रोल स्टेशन पेट्रोलाचेर नाका जाल्यार तेजेर कितें वेगळे प्रोसेस ऑर तें एप्लाय केल्या उपरांत मेळटलें. एप्लाय केले ईव्ही गाड्यांक सबसिडी स्कीम फुडल्या सप्तकांत. मोटारीक 1 लाख, स्कूटरींक 15,000, रिक्षाक 25,000. सरकारान गोवा मायल्स मल्टीमॉडल ॲप लॉन्च केलो. मोटरसायकल पायलट, ऑटो, टॅक्सी आनी बस सर्विसी खातीर हो ॲप रियल टायम ट्रॅकिंग धरून हेर सेवा ह्या ॲपार मेळटल्यो. मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयचो टॅक्सी पात्रांवचे वर्सा भितर खंय लॉन्चिंग. इट इज इन रियल टायम ट्रॅकिंग जातले. कितल्या वेळान आपल्याक बस मेळटली, कितल्या वेळान आपूण घरा कडेन पावतलो, म्हणजे म्हाका वचपाक डिस्टन्स कितले लागतले. दीस इज अ रियल टायम ट्रॅकिंग हाका आमी म्हणटा. वीच इज एन अदर दुसरो बेनिफीट कितें जाल्यार वीच इज एन इंटिग्रेटेड पेमेंट. आमकां बसकाराक जे पयशे काडून दिवचे पडटा ते बसीचो पेमेंट, टॅक्सीचो पेमेंट, रिक्षाकाराचो पेमेंट, इवन दो मोटरसायकलकाराचो पेमेंट सुद्दां आमी एपा वयल्यानूच पेमेंट करतले. आज जितक्यो व्हेकल आमी लॉन्च केल्या विथ ऑल आर ई व्हेकल्स. आमी जो टार्गेट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांचें स्वप्न की 2050 पर्यंत हो भारत देश कार्बन इमिशन झिरो जावपाक जाय. आमी आमचो टार्गेट दवरला 2030 पर्यंत हो टार्गेट झिरो जावपाक जाय. म्हणून तर कार्बन इमिशन झिरो करपाच्या वाटेक गोंय सरकार एक नंबराचेर आसा आनी ताकाच लागून आमी ईव्ही व्हेकल्स लॉन्चिंग, सीएनजी व्हेकल्स लॉन्चिंग खूब मोठ्या प्रमाणात दवरला. थोड्याच दिसा भितर जी स्कीम आमची बंद जाल्ली की जाका आमी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हेकला खातीर आमी जी सबसिडी दिताले 4 व्हिलरा खातीर 1 लाख रुपया, 2 व्हिलरा खातीर 15,000 रुपीज आनी फॉर द रिक्षा तांकां 25,000 रुपीज. ही स्कीम येता त्या म्हयन्यांतल्यान परत एकदा नव्यान सुरवात जाता. दिल्लीन G20 परिशद आज सावन. राजधानी नटून थटून सज्ज. हेवी सिक्युरिटी कवर. भारताचे विश्वगुरू म्हूण इमेज स्थापीत करपाचे दिशेन मोठे पावल. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, कॅनडा धरून 18 देशांचे टॉप लिडर 3 दिसाचे परिशदेन वांटेकार. अर्थीक, पर्यावरण, स्थायी विकास, इन्फ्रा हेर विशयांचेर चर्चा जातली. दिल्लीन शाळा कॉलेजी बंद. रशियाचो पुतीन चीनाच्या शायन कूस मारली. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी चालीक लावंक घाई करची न्ही. बुन्याद घट करात, मागीर विचार करात. NEP एस्टिमेट्स कमिटीचो वांगडी कार्लूस फेरेर उलयलो. NEP एस्टिमेट कमिटीची बसका जाली. आमदार दिगंबर कामत म्हणटा कितें आसा ते सारखे पळोवंक जाय. आमदार वेंझी म्हणटा गोंयान NEP लागू जावकूच ना. पालकांनी भिवपाची गरज ना. Really public undertaking actually. I never used to disclose to anybody. I used to submit a report and the report is open. Report, then you get that report. No, but when you talk about NEP, how it is the system? No, we have taken first topic was NEP. But we said we will find out what is their estimate, what are their requirements. So we scrutinize their budget, everything like that. 2 कोटी budget dolya. Only 2 crores budget and that too for academic support. मुझे 2 कोटी academic support for nursery झालं. Now we are only looking at nursery. आणि नर्सरी जी आहा ते सगळ्यो रेजिस्टर्ड आहे. पयलीं गव्हर्मेंटा अंडर आसो न्हय न्हू, तांकां सगळ्यांक रेजिस्टर करपाक लायले जितल्यो नर्सरी रेकॉग्नायज करपाक जाय म्हणून. पूण तांकां रेकॉग्नायज करपाक जाय जाल्यार एक स्ट्रक्चर आसपाक जाय न्हू. क्लासरुमा सायज आसपाक जाय, कितली आहा, हाव यू आर गोइंग टू डू, कांयच ना. नथींग इज बीन गिवन. सो सांगपा सांगलां
सो पेरंट्सांक आज कळपा बरें वयर सकयल जावपाक कांय गरज ना. पेरंट्सांक भिवपाची गरज ना. NEP इज नॉट इम्प्लिमेंटेड इन गोवा. So I think you're trying to push the NEP too fast, and I think that will be one of the biggest mistakes which the government will do. I think you should implement it in phases, because I know as a matter of fact that even at every level the schools are being pushed. Higher education, including universities, are trying to push NEP down the throat of the educational institutions right now, because it must come gradually, because unless you prepare the base you can't go and suddenly attack it from the top. हणजुण्या ग्रँड चिवारांतल्या बांयन बुडून साहिल अनवर म्हणटा त्या 16 वर्साच्या भुरग्याक मरण. हणजुणा रावपी साहिल सांजे इश्टांबरोबर थंय न्हावंक गेल्लो. फायर ब्रिगेडीन ताका वयर काडलो. वास्को नेवल एअरक्राफ्ट यार्डान पोन्नो स्लॅब कोसळून एकल्याक मरण. 2 जाण गंभीर जखमी. घडणुकेन मडकयचो खेमकांत नाईक सोंपलो. साहिल महाले म्हणटा ताच्या पांयांक, बाबासाहेब सांगले म्हणटा ताचे तकलेक मार लागलो. दोगांकूय GMCन एडमीट केल्यात. आता सद्याक आमी आसा वर्णापुरी जंक्शन मांगूर हांगा, आनी एक आमकां एक शॉकिंग आनी दुखद गजाल हांगा आतां जस्ट आयकूंक आयल्या. ही जी आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा ही वर्णापुरीची गेट आसा, आनी हांगा भितर एक नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड आसा, आनी आयज खंय तरी एक पोन्नो स्लॅब हे यार्डान भितर कोसळ्ळो. हो सुमार सकाळीं सुमार कोसळ्ळो, आनी तातूंत भितर एक मनीस मृत्यू पावलो आनी 2 लोक सारके क्रिटिकली इंजर्ड जाल्ले आसा. जी आमकां सद्याक तरी इन्फॉर्मेशन जी आमकां सद्याक मेळटा ते सूत्र आमकां सांगता भितरले की एक हो स्लॅब जो आसा नेवल एअरक्राफ्ट यार्डान भितर आशिल्लो, बरो पोन्नो स्लॅब आशिल्लो, आनी थंय सिविलियन जे एम्प्लॉय आशिल्ले ते कामाक आसले. एक जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की एक खेमकांत नायक हो मडकयचो जो मनीस आसा तो ऑन द स्पॉट मरण पावलो, आनी जे 2 लोक इंजर्ड आसा, एक साई महाले काणकोणचो, ताजो अख्खो पांय सारको मोडलेलो आसा, आनी दुसरो म्हणटा तो बाबासाहेब सांगले म्हणून ताजी तकलेक खंय क्रिटिकली इंजर्ड जाल्ली आसा. तांकां खंय इमिजिएटली हो स्लॅब पडटकर तांकां इमिजिएटली जिवंती हॉस्पिटलान व्हेलो, पूण तो मनीस थंय जो खेमकांत नायक म्हणटा तो मडकयचो तो थंय ऑन द स्पॉट मेल्लो आशिल्लो. ताजी खंय सद्याक बॉडी हॉस्पिटलान व्हेल्ली आसा, आनी जे 2 क्रिटिकली इंजर्ड जाले हांकां खंय सद्याक GMCन शिफ्ट केल्ले आसा, डेड बॉडी हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ली आसा, आनी फुडलो तांचे ट्रिटमेंट चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. राज्यांतली रजिस्टर नाशिल्ल्यो वा रिन्यू करूंक नाशिल्ल्यो तरेतरेच्यो ट्रेड एक्टिविटी देखीक हॉटेल, गेस्ट हाऊस, होमस्टे, टुरिस्ट गायड, ट्रॅव्हल एजन्सी, फोटोग्राफर, वॉटर स्पोर्ट्स, प्रायव्हेट शेक, टेम्पररी खोपी, स्पायस प्लांटेशन, एडव्हेंचर स्पोर्ट्स 15 सप्टेंबरा पयलीं रजिस्टर करात. पर्यटन खात्याची डेडलायन. ना जाल्यार लायट नळाचें कनेक्शन तोडपाची कारवायेची शिटकावणी. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मांद्रे मोरजेचे शेक रेस्टॉरंटवाल्यांक सायलंट झोनांतल्यान भायर काडूंक यत्न करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. मांद्र्या दर्यादेग वाठारांत सायलंट झोनाची हायकोर्टान अर्द दिल्या उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान शेक रेस्टॉरंटवाल्यांक नोटीस. आमदार जिताक घेवन ते मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. पर्यावरण मंत्री म्हणटा शेकवाल्यांनी नोटीशीक आदी जाप दिवची. आता सीझन स्टार्ट जाता आनी सायलंट झोन केल्या कारणान बिझनस म्हणटा तो मेजर इफेक्ट जाता. कित्याक गेस्ट हाऊसीस आहा, रेस्टॉरंट्स आहात, आनी जर ते सील मारूंक लागले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जाल्यार तेंचो वेवसाय जेंचे इतली वर्साचो सोर्स ऑफ इन्कम आहा तो खंय तरी म्हाका दिसता तेंचेर अन्याय जाता. कितें करून वे आउट काडपाचो प्रयत्न केला. सो बेगीन हे 15-20 दिसान तो प्रॉब्लमूय सोल्युशन आहा तो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. थोडे गव्हर्मेंट शेकां आसा, थोडे प्रायवेट आसा, थोडे गेस्ट हाऊस विदाउट सावंड आसा. सो एवरी वन हॅज टू बी टेकन सेपरेटली. इट इज नॉट कॉम्बिनेटिव. सो तांकां सगळ्यांक रिप्लाय करपाक लायला फॉर द शोकॉज नोटीस विथ देयर डॉक्युमेंट्स, CRZ क्लियरन्स, म्हणजे कन्सेंट टू ऑपरेट, आनी जेंकां रिप्लाय करतरी म्हाका कॉपी दी म्हणलें. सो दॅट ऑनरेबल CMांनी आमी ताका मिटींग करून करतले. सो दॅट त्या हायकोर्टाच्या हेजे प्रमाणे तांकां जे इश्यू सायलंट झोनान तेंचे जे बिजनसीस चलता ताचेर केले. हांव एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आशिल्लो, तांकां पयल्यान पयलीं तांकां एप्लाय करपाक लायल्या. जेका कोणाक रिलॅक्सेशन दिवपाक मेळटा ज्या नॉर्म्सान आसा तितक्या जाणांक रिलॅक्सेशन मेळटलें. अदरवायज तांकां आमी बी ऑलरेडी म्हणजे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या सावंड पोल्युशनाचेर जे सर्क्युलर थोडोसो चेंजीस करपाक जाय, रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय, तो डिमांड करीत आसा. इन फ्युचर ते जातले, बट टायम बींग तांकां एप्लाय करपाक लायला. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तांकां रिप्लाय दिवपाक लायला, आनी रिप्लाय तांकां जेंकां रिलॅक्स करपाक मेळटा तांकां करून दिता.
सुनामी अलर्टाक लागून पर्वरे खवदळ राती फायर सर्व्हिस स्टेशना फाटलो डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे सायक्लोन सेंटरांतलो सुनामीचो अलर्ट दिवपाचो सायरन अकस्मात वाजूंक लागलो. फायर स्टेशनान तो बंद करपाचो यत्न करूनय सायरन बंद करूंक बरोच वेळ लागलो. टेक्निकल प्रॉब्लमाक लागून खंय सायरन वाजलो. Attention, attention. Tsunami alert. Keep away from the beach. Attention, attention. Tsunami alert. Keep away from the beach. पर्वरी हांगा लोकांक एक आवाज जालो की सायरन वाजता म्हणून. सो मागीर आमी हांगा येवन पळोवपाक गेले की हांगा जे फायर स्टेशन आहा तेज्या फाटल्यान एक डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे ते सायक्लोन सेंटर म्हणजे गोंयान खंयसर सायक्लोन बी येता तेन्ना हो अलार्म वाजता लोकांक अलर्ट करपाक की गोंयान सुनामी नाल्यार तसले कितें येवपाचें आहा म्हणून. पण आज अशें जालें की बाय डिफॉल्ट चुकून हो अलार्म वाजलो आनी हो आख्ख्या पर्वरी लोकांक हो आयकपाक येयलो आवाज की हो कितें तरी सायक्लोन येता म्हणून. तशें कांय जावंक नासलें. आतां सद्याक आवाज बंद जाल्लो आहा. तसो सायक्लोन बी येवपाची कांय तसलें कांय हितून हें ना. चुकून चुकून वाजलेलो हो सायरन. सपोज जर सुनामी येता किंवा आनी कितें स्टॉर्म येता किंवा वादळ येता तेन्ना हो सायरन वाजता. म्हणल्यार आतां कितें जालां तो म्हाका दिसता आमी तो बंद करून गेल्लेले जी स्विच ऑफ करून गेल्लेले तो अचानक तो चालू जालो. म्हाका दिसता तें लूज कॉन्टॅक्ट कितें तरी जालो. त्या प्रमाणे आमी WRDचे जे पळय इंजिनियर आसा तांकां सांगलें आनी रोहन सराक सांगलें. ताणें रोहन सरान इमिजिएट एक्शन घेवन हो जो पळय सायरन आसा तो आतां हांगर तो आमी आतां डिस्कनेक्ट केल्लो आसा. पॅनीक जावपाची कांयच गरज ना पर्वरकरांक. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंय विद्यापीठांतले इंटर्न चलयेन पुलीस अधिकाऱ्याचेर विनयभंगाची कागाळ करूं ना. विद्यापीठानूय फुडाकार घेवं ना म्हूण गोंय पुलिसेन FIR करूंक ना. मात खात्यान प्रकरण सिरियस घेतला. युनिव्हर्सिटीचे रिपोर्टा वेल्यान DIG रँक ऑफिसरा वरवीं चवकशी. ते वटेन विद्यापीठान प्रोफेसरान केल्ल्या विनयभंगाचे केशीन पणजे बायला पुलिसांनी प्रकरण घडिल्ले सुवातीचेर वचून पंचनामो केलो. राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक वर्स जाले. यात्रा यशस्वी जाली म्हूण प्रदेश काँग्रेसीन मडगांवां रॅली काडून यात्रेचे वर्स मनयले. यात्रेक लागून खंय येता ते वेंचणुकेन काँग्रेसीक बूस्ट मेळटलो. जैत मेळटलें म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाक विस्वास. आनी आमचो जो लिडर बाब राहुल गांधी जो कन्याकुमारी टू काश्मीर जवळ जवळ 4000 किलोमीटर पावसान जावं ओतान जो चललो आनी एकू हेतू आसलो सगळ्या गोंयकारांक जावं सगळ्या आमच्या देशाच्या सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाक. जे हे कम्युनल पॉलिटिक्स जे हे BJP कोता तेजे विरुद्ध तो मुखार एक बरी दिशा दिवपाक तो मुखार सरलो. बाब राहुल गांधी तेज्या बरोबर जायते हजारांनी आमचे इंडियाचे नागरीक भोंवपा लागले. तेजे नंतर सगळे पॉलिटिकल पार्टी आशिल्ली. So today we are celebrating the successful जे सक्सेस जाले एक वरोज आदी भारत जोडो यात्राचे. आनी म्हाका खात्री आसा की आमी हेजो इफेक्ट मुखार इलेक्शनाक भरपूर जातलो. हे भ्रष्ट जुमला पार्टीक हे कितें ते लोक दाखयतलो. गोवा प्रो लिगान पॅक्स ऑफ नागवाचे पयले जैत. वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक 3 गोलांनी धाडायले. धुळेर ग्राउंडार जाल्ले मॅची नागवा टिमीन पेजात खेळत आपले खाते उक्ते केले. वास्को टिमीची ही सेगीत दुसरी हार. शेनवारा डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आड यंग बॉयज ऑफ टोंका मॅच जातली. आज जाल्ले गोवा प्रो लिगेचे राउंड 2चे लास्ट गेमीन पॅक्स ऑफ नागवा यांच्यानी वास्को स्पोर्ट्स क्लब यांका 3 गोली मारून हरयले. सध्या राउंड 2 काबार जाल्लो आसा. राउंड 3 स्टार्ट जातलो. राउंड 3च्यो गेमी 9 सप्टेंबराक जातल्यो आनी फर्स्ट गेम जातली ती म्हळ्यार डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब वर्सीस यंग बॉयज ऑफ टोंका हेंचे मदीं.
राउंड 2 सोंपोवन सध्या तरी धनपूर स्पोर्ट्स क्लब हे सध्या टॉपार आसा. ते 2 गेमी खेळ्ळ्या आनी 2 गेम जिखोवन तांकां 6 पॉयंट गावोवन ते सध्या टेबल टॉपार आसा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.